खणीच्या विशया वयल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान परतून आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। गोयच्यो खणी बंद पडपाक जबाबदार कोण आसत जाल्यार तो दिगंबर कामत, प्रमोद सावंत म्हणटा। 2007 ते 2012 मजगती खणींच्या लिजाचे नूतनीकरण कित्याक करूंक ना असो प्रश्नय ताणें विचारलो। दोनूच लिजांक कित्याक रिन्यूवल दिले, उरलेली 88 लिजा कोणी सांगिल्ली रिन्यूवल करूं नाका म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विचारता। ही समस्या आमचेर येवंक नाशिल्ली। हर तरेन पयल्या दिसाच्यान हांव प्रयत्न करता, जावं तो सुप्रीम कोर्टान जावं तो केंद्र सरकारा कडेन हर तरेन मायनिंग सुरू जावचें हो म्हाजो सातत्यान प्रश्न आसा। बट 7 ते 12 ह्या काळात जर त्यांनी मायनिंग लिजांक दोनूच लिजांक कित्याक रिन्यूवल दिले? उरलेली 88 लिजा जी आशिल्ली कोणी सांगिल्ली रिन्यूवल करूं नाका म्हणून? अरे ती लिजा जर रिन्यूवल केल्ली ह्यो आयज मायनीच्यो समस्या सांगता त्यो मायनीच्यो समस्या आयज जावच्यो नाशिल्ल्यो। म्हणून तर हांव सांगता पूर्णतः जबाबदार कोण आसा जाल्यार दिगंबर कामत आसा। अरे त्या टेलिकॉम पॉलिसीचेर उलयतात, भुरग्यांक कनेक्टिविटी ना ह्या विशयाचेर उलयतात, म्हाका दोश दितात। अरे 2009 जेन्ना पॉलिसी सायन करताले तेन्ना ती पॉलिसी जी आशिल्ली ही फक्त 400 पुरतीची कनेक्टिविटी कित्याक दवरली? हर स्कुलान कनेक्टिविटी दिवपाची आशिल्ली। 150 वयल्यान 250 जर हाडलो आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा त्याच कंपनीक अजूनही दिले। 20 कोटी रुपया आमकां अजूनही फारीक करचे पडटा। दिगंबर कामत, दयानंद नार्वेकर आणि सुनील ढवळीकर एका जबाबदार आसा, ताच्या कॅबिनेटांतले डिसिजन त्यांनी घेतला। 250 कोटी फारीक केल्या उपरांत एखादे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमकां आयटी पॉलिसी खातीर जाय पडटा, जे आमी केबल घातलेले आसा त्या परतूय त्याच कंपनी कडेन दवरता, हाच्या फाटल्यान काळें बरें ना? आणि हे सांगताले आझाद मैदानाचेर बसून ढवळीकर सांगतलो आमी दिवंक शकता। अरे कांयच ना। आमी उदक जेन्ना फ्री दिलें तेन्ना कितें सांगपाक गेलो? ना हांवेनूच ठरयिल्लें तें म्हणून। अरे गेली 20 वर्सां पीडब्ल्यूडी तुज्या कडेन आसा, कित्याक जालें ना 20 लोकांक उदक फुकट दिवपाक? आमकां खबर आसा। हांव अभिनंदन करता बाब दीपक पावसकर हांच्या पीडब्ल्यूडी ताणें ज्या पद्दतीन सांगला आमकां खात्री आसा 60% लोकांक गोंयांतल्या लोकांक उदकाचे पयशे फारीक करचे पडटना। आमी 16,000 लिटर उदक जे आसा हे पर मंथ लोकांक फुकट दिवपाचो संकल्प केला। आमी म्हणटा की प्युरिफाईड वॉटर आणि हर घर नल से जल हे लोकांक दिवपी गोंय सरकार हे देशातले पहिले सरकार आसतले जे फुकट उदक लोकांक दितले, अशा पद्दतीचे हे सरकार आसा। त्या खातीर मित्रांनो हांवें पळयल्या की आयज दिसभर भोंवता आसतना लोकांच्यो समस्या त्यो कितें? अरे माझे घर आसा, माझ्या घराची जागा माझ्या नावार जावंक ना अजून। तो म्हणटा माझी 2 जनरेशन जाली तरी माझे घर माझ्या नावार जावंक ना। 1 and 14 अदर रायट्सान आसा। हांव जर घर लोन घेवपाक गेलो आसत तर म्हाका कोण लोन दिना। पण त्या सरकारा खातीर हांवें स्किमीक फॉर्म भरला, बट त्या सरकाराची स्कीम म्हाका मेळना, कारण म्हाका सरकाराचीच एनओसी लागता। जवळपास 1 लाख लोकांची घरां जी आसा ती सरकारी जमनीन आसा। हांव भायल्या लोकांचे इल्ल्यांची सांगना, हांव मूळ गोंयकारांची सांगता। 1971 ज्यांचो सर्वे जाल्लो ते 1 लाख लोक आयजूय बी अदर रायट्स कॉलमान त्यांचे नाव लागला। ते बाबडे अजूनही बी वाट पळयता। माझी 2 जनरेशन मुक्त गोंय मुक्त जावन जाले तरी 3रे जनरेशनान सुद्धा केन्ना तरी त्या घरातली जमीन माझ्या नावार जातली काय कितें? म्हाका विचार आसा, म्हाका चिंता आसा त्या माझ्या मूळ गोंयकाराची। तो काल्या भागात रावता आसतलो, तो कुळ्या रावता आसतलो, तो स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेचेरूय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाष्य केलें। पळयात तो कितें म्हणटा तो। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान काल सावड्डे मतदारसंघाची भोंवडी केली। ह्या वेळार थळावो आमदार आणि भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार तांचे सयत आसले। ते भायर राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार, आदले आमदार गणेश गांवकार, ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकार, धारबांदोडे जिल्लो पंचायत वांगडी सुधा गांवकार, धारबांदोडेच्यो सरपंच स्वाती तिळवे, दक्षिण गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी अजित पंचवाडकार हाजीर आशिल्ले। आणि इतकेच न्ही, हांवें म्हटलां स्वयंपूर्ण करपाक जाय। अरे आमी गेली 60 वर्सां पळयता गोंय इल्ले दुसऱ्या राज्यांचेर डिपेंडंट जायत चल्लेले आसा। दुधा खातीर आसतले, भाजये खातीर आसतले, फळां खातीर आसतले, फुलां खातीर आसतले। अरे आमचो दसरो आनी दिवाळी तो कितें शेजारांतल्यान येयल्ल्या राज्याच्या रोजाचेर जातलो? आमी ते करूंक शकना? अरे आमच्या गांवांत आमच्या कडेन ताकद आसा, आमच्या कडेन शेतकऱ्या कडेन फर्टायल सॉयल आसा, कित्याक आमी स्वयंपूर्ण जावपाक शकना? म्हणून तर मागीर एग्रीकल्चर आसतले, हॉर्टिकल्चर आसतले, डेरी आसतले, फिशिकल्चर आसतले, आमकां जे जाय जे कोट्यांनी रुपया दिसाक भायर वयता, हांव पर डेचे सांगता, पर डेचे कोट्यांनी रुपया आमी भायल्या राज्यांत दिता। ते जर माझ्या भावा आनी भयणीक मेळ्ळे, कोण तरी नुस्तेकार आसतलो, भाजयेकार आसतलो, फुलकार आसतलो, ताज्या पर्यंत कित्याक वयचें न्ही? ताज्या पर्यंत आमी कित्याक दिवचें न्ही? तो प्रयत्न कोणी करपाक जाय, स्थानिक लिडरांनी करपाक जाय, जे पंचायतीन सरपंच पंच आसता हांचे ते काम आसा। आणि त्याच बरोबर इतकेच न्ही तर माझे म्हणणे स्किल्ड मॅन पॉवर। हांव जेन्ना उलयता तेन्ना फक्त एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हाचेरूच उलयना,
अरे आज जर स्किल्ड आमकां मॅनपॉवर लागता आसत म्हणजे IT पासून IIT पासून IT पर्यंत किंवा आमच्या एखाद्या भुरग्याक जर IIT करता तो आसत जाल्यार दुसरो भुरगो IT करता आसत हाका सुद्धा स्किल मॅनपॉवर जी तयार करता ह्याय पद्धतीचे मॉडेल करियर सेंटर आमच्या सरकारात तयार केला आणि तेकाच लागून गोंय स्वयंपूर्ण करता असताना स्किल मॅनपॉवरच्या बाबतीतूय आसतले एग्रीकल्चरच्या बाबतीतूय आसतले हे सगळे करपाक आत्ताची सुरवात जाल्या आणि म्हाका नक्की खात्री आसा फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 हेका आमी सुरवात केली आणि 2 ऑक्टोबर 21 आमी पुराय करता बट इतक्यान जावचें ना कारण गेली 60 वर्षाची गजाल आसा तेका जर पुराय जातले आसत जाल्यार निदान अनेक 5 वर्सां लागतली आत्ता खंय तरी आमी टार्गेट 20-30% टार्गेट पुराय करपाक पावल्या आणि हांव जेन्ना पळयता हांव जेन्ना रिव्ह्यू घेता दर म्हयन्याक हांव जेन्ना म्हाज्या स्वयंपूर्ण मित्र आणि सरपंचा कडेन उलयता अरे केदो उत्साह आसा बाणावले सारकेल्या पंचायती सुद्धा ते म्हाका सांगता तो आमी सीएम आमी म्हणटा ते आमी आमचे तळे खोदले अरे हो उत्साह लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा अशा पद्धतीचे कितलेशेच म्हजे मित्र कितलेशेच म्हजे स्वयंपूर्ण सरपंच आसतले पंच आसतले हेका उत्साह आयला गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला म्हाका खात्री आसा माननीय मोदीजींची प्रेरणा घेवन आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक शकतले बट साथ जाय ती तुमची साथ जाय तो तुमचो या 60व्या वर्सा मुक्तीचे मनयता आसतना म्हाका खात्री आसा की अजूनही फुडल्या 5 वर्सांक कारण हांवें विविध प्रश्न हाताळले विविध प्रश्न पळयले म्हाका विरोधकांनी म्हजेर कितली टिका केली म्हाका परवा ना म्हाज्या गोंयच्या लोकां खातीर म्हाका टिका सहन करपाची म्हाका संवय जाल्ली आसा अरे जायते जाण सांगता तो दिगंबर कामत मायनिंगेच्या विशयाचेर दिगंबर कामत उलयतलो अरे 2007 ते 12 पर्यंत मायनिंग कोणी बंद उडयलें कोणी सांगिल्ली लिजा रिन्यूवल करूं नाका म्हणून जर लिजा रिन्यूवल